बाकी न्यूज़पेपर वाले राजकीय वर्मा जो कोई है उसने हमको माफ करना। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं सारखे ना So my name is Yogesh Goekar. People knows me as a Mugembo. हम हमें क्या चाहिए, हमें लोगों के पास वहाँ के लोगों का हमें रहने चाहिए, इसके लिए लढाई आहे. दोन सरकार प्रोटेस्ट एज्युकेशन हे मोर्चा घेऊन येऊ. आम्ही फक्त आमच्या टॅक्सीकार भाव येल्या फक्त ऑब्जेक्शन करता. हांव प्रॉपर माझ्या नावावर ऑब्जेक्शन घातलं. ऑब्जेक्शन कशें घडलें पळय, कशें आहा सरकाराक जाय कॉर्पोरेट लॉबी हांगा हाडलेली गोंयांत, प्रायव्हेट प्लेयराक हाडलेले जाय. तेका लागून कोण आवाज उठयता त्याचो आवाज बंद करपाक 2 दीस पयलीं तुमकां पयलें आसतलें म्हाजी हिस्ट्री शीट काडली. कोण आवाज उठयता पळय तेंची केसी घालप चालू आहा, आनी कोण आवाज उठयता पळय आनी कोण ऑब्जेक्ट करून येता तेका लागून पुलीसूय फोर्स लायलो जाता. तुमकां दिसता आसतलें कितें जाल्ला तें. म्हणजे कितें ही हुकूमशाही चल्ल्या आनी हुकूमशाही खंय तरी बंद जावंक जाय. जर दिसता आमी टुरिजम स्टेक होल्डर, आमी टुरिजम हो गोंयांत वाडयला. गोंयांत जेन्नाच्यान पळय हिपी संस्कृती जो कल्चर पळय येयलो, ट्रायब येयलो, हिपी ट्रायब, तेन्नाच्यान आमी हो टुरिजम वाडयला. खुबशे जाणांची तिसरी पिढी आसली ह्या धंद्यान, आनी तुमी आयज सडनली काडटात आनी हो धंदो काडटा आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दिता. म्हणजे तुमी ह्या धंद्याचें प्रायवेटायजेशन करूंक सोदतात आनी तुमी अक्षरशः आमकां मारून उडोवंक सोदतात. आमी फॉर लास्ट 7 years बेस्ट टॅक्सी गोवा मनशान झगडटा, फिजिबलूच ना. जर फिजिबल आसलें जाल्यार आमी तांकां जॉयनूच जातले, आनी फिजिबल ना गोश्ट तेच्या कडेन झगडटा. आयज सरकार जाय आतां सगळे कॉर्पोरेट लॉबी सगळे एग्रिगेटरांक गोंयांत हाडूंक सोदता. सो तेजो आमकां स्ट्रिक्ट ओपोज आसतलो. आनी हे ओपोज करतना आमकां गोंयच्या जनतेचो सपोर्ट जाय. आमकां मिडियान भरपूर सपोर्ट केल्लो आहा. तुमच्या आदाराचेर आमचो लढाव चालू आहा आनी मरेपर्यंत तो चालूच आसतलो. जर सरकार हे धंदो सोंपोवंक सोदता, आमी मरतले, आमी मरण वयतले, बट आमी सरकाराची हुकूमशाही केन्नाच सोंपोवंक दिवचो ना. कशें आहा, खंयचो कोण ब्युरोक्रेट्स येतलो, IAS ऑफिसर येतलो आनी हांगर आपले जाय तो कायदो करतलो. आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांत गुलाम करूंक सोदता. आयज आमकां आफ्रिकेचे स्लेव्स हाडपाची गरज ना. ह्या IAS पळय अभिषेक परिमल, ताका हांव सांगूंक सोदता तूं पळय कितें हाडटाय, दॅट इज रॉंग, दॅट इज टोटली रॉंग. तूं येतले खंयची पॉलिसी हाडटले गोंयांत लावंक शकताय, जावचें ना. तुका अरुणाचल प्रदेशांच्यान पळय धाडून घातला सरकारान, कशें जातलें काय दिसता, हे कंडिशनूच तशें आहा. सो म्हाजो रायट आहा, आमचो रायट आहा ऑब्जेक्ट करपाक. म्हाका सांगता, हांव सांगता की गव्हर्मेंट यंत्रणांक आमच्या भुरग्यांक जे ऑब्जेक्शन करपाक गेले तांकां ऑब्जेक्शन घालपाक दिवपाचें सुरळीतपणे. आमचे गोंयचे सगळे टॅक्सीकार येयल्या आनी स्टील टायम, वी हॅव गॉट टायम. अजून 10-15 दिसां आहा आमचे भुरगे येतले, ऑब्जेक्शन घालतले. व्हॉट इज द लास्ट डेट? As per this gazette, as per this gazette, 20 तारखेर तेंच्यांनी रिलीज केला. सो टिल दिस 20th आमकां रायट आहा ऑब्जेक्शनाक घालपाक. ऑब्जेक्शनाक घालतले, वॉयस रेज करप चालू आहा आमचो आमदारांकूय, कित्याक हेका पॉलिटिकल सोल्युशन ना. तुमी एक खंयचो तरी ब्युरोक्रेट्स IAS येतलो आनी आमकां हांगर फोंडान घालूंक वयतलो, तशें जावचें ना. कित्याक तुमी हे IASची जर हिस्ट्री काडूंक वचात, तुमी पळयतले एका अरुणाचल प्रदेशांत सुद्दां धांवडलो ना. हे कोणूय येतले खंयचे खंय करतले, आयज आमच्या गोंयकारांक सोंपोवंक सोदतात हे. सो प्लीज सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो. तुमी मिडिया आमकां सपोर्ट करतात, आमकां खबर आहा. गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपाचो, टुरिजम ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांनी आमकां सपोर्ट करपाचो. पयलीं मरे गोंयांत जी पळय गोंयांत जात आहा पळय पायलटाची, गोंयांत ओन्ली द गोवा इज द स्टेट जंय पायलट म्हणून आहा, ते पायलट करूंक शकतले. हे स्विगी झोमॅटो वाले रॅपिडो डावनलोड करतले आनी भाडी मारतले. सो सगळ्यांचो अस्तित्व हे गायडलायन्सीचेर डिपेंड आहा. आमी टॅक्सीकारूच सोंपतले हे न्हू, टुरिजम ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर सगळेच सोंपतले. फाल्यां कोणाचे कोण येवन धंदे करतले आनी आमचे धंदे सोंपयतले. आता प्रत्येक मतदारसंघांच्या प्रत्येक जण आपल्या आमदाराक मेळ्या. जो आमदार आमकां सपोर्ट करता तो आमदार 27 जितो उरतलो. जर आमी मेले ना ते आमदार सोंपतले, तुमकां गॅरंटी दिता. कोस्टल बँडाचे तरी जंय जंय आमचो क्रमांक आहा, जंय जंय आमी आहा, आमची मेजॉरिटी आहा, तशें हाडा. कोस्टल बँडार तुमी वचात, फ्रॉम आरांबोल नॉर्थाचे सांगता, हांव नॉर्थाचो, फ्रॉम आरांबोल टू शिकेरी हो धंदो प्रत्येक घरान आसलेलो एकूच धंदो आहा आनी हो गोंयकाराच्या हातीन उरला. आनी हो आयज जितो उरोवंक जाय म्हणून आमी ती लढाई. तुम्ही फाल्यां तळीपार काढले, म्हाका जावं हिस्ट्री शीट काडले, म्हाका शूट सुद्दां हांगर केलो न्हू. आय एम रेडी टू डाय, बट धंदो लोकांचो गोंयकाराच्या हातीन उरोवंक जाय. मायकल लोबोक मेळोंक ना, तो आउट ऑफ भायर आउट ऑफ कंट्री आहलो, तो दिलाला लोबो आहली. पण आमी ताका वचून मेळटले, 100% मेळटले. कित्याक आयज आमकां सगळ्या आमदारांक संघटीत सपोर्ट जाय. आमी ताका लागून आयज तुमी पळय आसले पणजे सगळ्या आमदारांकूय मेळ्ळे. आयज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळोंक ना. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांची अपॉइंटमेंट दीत आमी 100% ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय मेळटले. कित्याक आमकां सोल्युशन जाय. आमी CMाकूय मेळोंक जाय रेडी आहा. CMान आमचें सोल्युशन काडूंक जाय. कित्याक गॅजेट आनी गायडलायन्स न्ही वाचल्या काय देव जाणा. ही गायडलायन्स वाचीत नाल्यार कळटलें तुमी गोंयकार पण सोंपतले आनी गोंयकार सोंपतले. रस्त्यार तुमकां गोंयकार हे दिसचेच ना. बी धंदा बघा. और ये गाइडलाइंस की
अगर इफ यू गो टू दिस गाइडलाइंस, द गाइडलाइंस के ऊपर अगर गाइडलाइंस पास हो जाएगी तो गोवा में जितने जितने धंधे खत्म हो लोग आते जाते लोग आए तो जाते रहेंगे 15 दिन और लोगों को जितने लोग हो सके आई थिंक इट्स अराउंड 20,000 उनके